आम्ही अंत्योदय तत्वाचेर विचार करणारे कार्यकर्ते आणि होच विचार करताना काणकोणात जे आमचे भाव आसा जांकां छप्पर ना तांकां घरां बांदून दिवपाचो संकल्प आम्ही श्रमधाम योजने खाला केलो आणि तो पुराय लेगीत केलो अशें सभापती आणि काणकोणचो आमदार रमेश तवडकरान सांगले। पळयात पुराय बातमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाला भाजपा सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाता। तसेच श्रमधाम ह्या योजनेखाला सभापती रमेश तवडकरान काणकोणच्या गरीब लोकांक घरां बांधून दिवपाचो संकल्प केलो। तो पुराय जावन 15 जूनाक त्या घरांच्यो चाव्यो सुपूर्द करपाची कार्यावळ लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाजीच्या हजेरेत जातलो। त्या निमतान काणकोणाच्या भाजपा मंडपान पत्रकार परिषद घेऊन लोकांक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावपाचो उलो मारला। त्या वेळार सभापती रमेश तवडकार उलयतालो। ऐकात। मोदी सरकाराक 9 वर्सां पूर्ण जाली। पत्रकार परिषदेत दोन टप्प्यां आसा। एक देशाची मोदी सरकाराक 9 वर्सां जाली आनी त्याच बरोबर आमचे सभापतीचो जो कॉन्सेप्ट श्रमधाम हो ह्या कॉन्सेप्टाक आमी 20 घरां घेतली जे शिवधनुश आमच्या सभापतीन उचलले। ती 20 घरां पूर्णत्वाक येवन लोकसभेचे सभापती माननीय ओम बिर्लाजी आमचे मदीं हजर रावपाचे आसात। ह्या 15 जून ह्या दिसा त्यांचो कार्यक्रम आसा काणकोण आमचे गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी हॉलांत। त्या खातीर ही पत्रकार परिशद स्पेशल अशी पत्रकार परिशद म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां सगळे काणकोणकाराक आव्हान करपाचें आसा। तशेंच गोंयभर लोकांक आव्हान करपाचें आसा की ह्या कार्यक्रमाक तुमी मुजरत हजर रावचे आनी जो आमी एक गरीब लोकांक जे घर बांदून दिवपाचो जो आमचो एक संकल्प सभापतीन केल्लो तो आज पयल्या टप्प्यान पूर्ण जाता आनी तेजी घराची चावी सुपूर्द करपाचो हो कार्यक्रम आसा। की आम्ही सगळे अंत्योदय तत्वाचेर मानणारे कार्यकर्ते आणि त्यामुळे आम्ही एक काणकोण मतदारसंघाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक विजन एंड मिशन कन्सेप्ट विचार करता आसतना अनेक प्रकारचो पैलूचेर चर्चा आणि अनेक पैलूचे टार्गेट आमी दवरले आणि तो टार्गेट अचीव करता आसतना आमी सगळ्यांत विचार करताले अंत्योदय तत्वाचेर म्हणजे शेवटचो मनीस आसा तो निराश हताश आसा जर जायत जाल्यार काणकोण विजन एंड मिशन जो कन्सेप्ट आसा त्या कन्सेप्टाक आमकां कितलेंय इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी केलें जाल्यार ताका कांय अर्थ उरना आनी त्याच प्रमाणांतल्यान आमी जे विचार करपाक लागले थिंकींग करपाक लागले आनी ते करता आसतना आमकां लक्षांत आयलें की आमचेच भाव जे मूळ गोंयकार आसा जांकां अजुनूय तांचे तकलेचेर छप्पर ना आनी ते निराश आसा हताश आसा आर्थीक परिस्थिती लागून तांचे म्हणजे कांय वेळाचेर तांचे विडो आसले कारणान जे आसा की तांकां घरांत आदार नासले कारणान जे आसा किंवा कांय फॅमिली आसा अत्यंत डिसेबल आसले कारणान ह्या फॅमिलीक आमी आदार दिवपाची गरज आसा असो तरेचे थिंकींग आमी सुरवात केलें आनी तातूंतल्यानच विचार आयलो तो श्रमधाम कन्सेप्ट जातो। श्रम आनी धाम श्रम करतले कार्यकर्ते श्रम करतले लोक श्रम करतले आनी तातूंतल्यान ह्या अशा गरीब हताश जाल्ले आमच्या भावाक भयणीक आमी घर कशें दिवंक शकता असो एक विचाराचो प्रवाह सुरू जालो आनी काम सुरू जालें आनी बरोबर आमी मार्च म्हयन्याच्या 25 तारखेक ताजें लॉन्चिंग केलें। आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानोडे अन्य आमचे जे अशे आनी काणकोणच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या साक्षीन 25 मार्चाक आमी प्रत्यक्षांत 14 घरां बांदतले अशा प्रकारचो संकल्प घेवन काम आमी सुरू केलें आनी जशीं फुडें वता मागीर लक्षांत आयलें जी घरां आसा आनी घरां आवश्यक आसा आनी ती 20चे पावली आनी 25 ते आतां पर्यंत जे आसा 25 मार्च ते आतां पर्यंत आमी 20 घरां कंप्लीट केल्ली आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।